लेबर लिडर सामको भयानक गोष्टी घडय. एकदा सगळं बार्जीस बंद करून उडयल्यो. मायनींग सप्लाय मायनींग ओनरांची सामकी तांकां त्रासाक उडयले. तर अशा तरेन हांव लेबर वांगडा कशें वागचें, कशें लेबर समीट कसो करपाचो, कन्सिलेशन प्रोसिडींग हांव अर्दो अर्दो दीस तेंच्या वांगडा बसां. तुमचो सर इन जनरल म्हणजे तुमची एखादी घराण्याची परंपरा आसत किंवा ते तुमचें रक्त आसतलें, म्हणजे खाशें तुमी न्ही, पूण तुमची शिस्त ही भयंकर कडक. ताका लागून तुमी जेन्ना जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्ले पळय, एडमिनिस्ट्रेशनाक एक शिस्त आशिल्ली, पूण त्या शिस्तीक लोक भिताले. म्हणजे हांव जाणा की तुमी भायर सरले घरांतल्यान की साहेब भायर सरला, साहेब भायर सरला अशें म्हणून सचिवालयान सगळो बोवाळ असो जातालो. ती शिस्त तुमची पळय आसा ती तुमकां तुमच्या ह्या राजकारणाच्या प्रवासान मारक ठरल्या केन्ना? ना, मारक ठरोवंक ना. शिस्त जर आसली जाल्यार कामां बरीं जाता. आमच्या गव्हर्मेंटान 1983 हांगा शोगम जावचें जालें. जवळ जवळ 52 हेड्स ऑफ नेशन्स गोंयान आयले. ल्हानशा गोंयान आमच्या सिक्युरिटी वगैरे, आतां सिक्युरिटी प्रश्न जास्त आसात, तेन्ना नेवी वगैरे सगळे. म्हणजे गोंयान इतकी परिस्थिती आसली की सिलोनचो जो प्रेसिडेंट आसलो, सिना नायके काय कोण तरी, तर तेका राखपाक खूब लोक कितें LTTचो हे वगैरे आसले. आनी त्या अशा परिस्थितीन आमी जेन्ना एक थंय नेवी वगैरे सगळ्यांचो उपयोग करून घेतलो, तर ह्या स्थितीन काही आमचे भितर कॉम्पिटिशन्स आसले स्टेटी भितर. बेंगलोराक आमचो हो आसलो कोण, गुंडूराव म्हणून, तो चीफ मिनिस्टर. परत हिमाचल प्रदेशान एक चीफ मिनिस्टर आसलो. हेंकां सगळ्यांक शोगम तेंच्या हितूर जाल्ले जाय, रिट्रीट. कित्याक तितके हे तेंच्या स्टेटीचें नांव वयर येवं शकता. हांव मिसीस गांधी कडेन गेलो आनी ते मिसीस गांधीक विचारलें, हय, इंदिरा गांधी, की बाबा आमकां तुमी शोगम दियात, कित्याक पयलेंच आमचें काँग्रेसचें राज्य आसलें तेन्ना. तर कॉम्पिटिशन आमचे भितर सगळ्या चीफ मिनिस्टरा भितर. हांवें ठरयलें की मिसीस गांधीक सांगलें गोंयान कशें हें आसात फॉरेन. ती हय म्हणाली, आपूण येवन पळयतां. ती 1972 हांगा आयली. 82 आयली आनी तिणी येवन पळोवन सगळें करून गेली. तर शोगम खातीर कॉटेजीस आमकां जाय आसले, व्हडल्या व्हडल्या लोकांक हांगा रावपाक. खंय फोर्ट अग्वादा हे वेन्यू केल्लो आमी. तर प्रायवेट एंटरप्रायज म्हणजे 83 हें जावपाचें शोगम, आनी देशाची प्रेस्टीज. हांव कित्याक सांगता, शिस्त खंय उपयोग पडटा तेजेर हांव उदाहरण दिता तुमकां, की गव्हर्मेंट कशें प्रेशर सकयल शिस्तीन काम करूं शकता. आमी पळयलें प्रायवेट एंटरप्रायज फाटीं पडोंक लागली. आमी रस्ते केले, शोगम रोड म्हणून अजुनूय म्हणटात, रस्ते केले, सगळे डागडुजी. ओल्ड गोवाक तेन्ना म्हाका दिसता जवळ जवळ 51 लाख रुपया दिल्ले गव्हर्मेंटान. 50 लाख म्हणजे आज 50 कोटी जावं येता. तर थंय डागडुजी केली. आनी आमी जी कॉटेजीस बांदताले ह्या सगळ्या हेड्स ऑफ नेशन्स जे कोण येताले तेंच्या खातीर फोर्ट अग्वादाक रावपाचें केलें. हांव प्लॅन बीन घेवन मिसीस गांधीक दाखयलो. परंतु प्रायवेट ती कंपनी फाटीं पडोंक लागली, कामां बेगीन जायना आनी. मागीर हांवें कितें केलें, गव्हर्मेंटच्या आमच्या मनशांक फुडें काडले.
ताबडतोब बेगीन कामां करून घेतली. तांकां सांगलें तुमी मदत करा. जितके चिऱ्याच्यो खणी आसल्यो तितके चिरे हाडले. तांकां पयशे बी दिवन चिरे बिरे हाडून दिले सगळे आनी कामां करून घेतलीं अंडर प्रेशर आनी शिस्तीन. जर गव्हर्मेंट तेन्ना आमकां सातारावाला म्हणून तेणी गव्हर्नर दिल्लो. हय. तर तो हांव वांगडा काम करून लेफ्टनंट गव्हर्नर तो. आनी रातचे सुद्दां आमी थंय वचून चॅक करी. तर ती कामां बेगीन जाली. प्रायवेट एंटरप्रायज मातशे फाटीं पडले म्हणून आमी गव्हर्मेंट बेगीन काम करूंक शकले. सो गव्हर्मेंट वर्क्स वेल अंडर प्रेशर एंड अंडर हय. तुमची ही एक म्हणजे हो एक तुमच्या स्वभावाचो पैलू की तुमची ती शिस्त म्हणजे कडक शिस्त सामकी. पूण तुमच्या भितर एक क्रिटीक आसा, एक समीक्षक आसा, एक आर्टिस्ट आसा. तुमकां संगितांतलें कळटा, भारतीय संगितांतलें कळटा, पाश्चिमात्य संगितांतलें कळटा, तुमकां नाचांतलें कळटा, तुमकां चित्रकलेंतलें कळटा, तुमकां शिल्पकलेंतलें कळटा आनी ताजो फायदो कला अकादमीक खूब तुमी करून दिला. हे आर्ट बद्दलचें तुमचें एक जाण पळय तुमकां आसा, ही कशी आयली? म्हणजे इज इट जेनेटीक? तुमच्या घरांतल्यान आयली काय खंय डेवलप जाली? ना, घरांतल्यानय हांव शिकलो. मागीर आयजाक ती आवड खूब आसली. बऱ्यो कसल्यो गोश्टी सुंदर बी आसल्यो हेच्यो शिल्प म्हणा आनी तो सदांच ते तसल्या लोकांक पाठिंबो दितालो. जशे आमचे कुंकळेकार म्हूण आसले बिचोली, तांकां पुर्तुगालाक सुद्दां घेवन गेल्ले. ते कुमार आयदनां तयार करता मातयेची. हय. कोण नाल्ल सोलता तशें. तेणी खूब तांकां असल्या लोकांक मदत केली. हळू ते आमचेरय प्रभाव पडटा तसो शिल्पाचो. पेंटर एक हाडलेलो घरांत. सो ताका रावपाक दिलें. तो पेंट करी. महाराष्ट्रांतलो आसलो कोण एकटो. तर आमी ते ल्हानपणानच ते शिकले. आनी तुमी अमेरिकेक शिकूंक गेले, थंय डेवलप जाली? थंय हांव मुद्दम वेस्टर्न म्युजीक जें आसलें काय ना, खूब कमी लोक म्हणजे क्लासिकल म्युजीक जें आसता युनिवर्सिटीन वेगवेगळीं क्षेत्रां आसता. कला अकादमी येदी बिल्डींग आसली तेजे कडेन थिएटर आनी तितूर ते भुरगे परफॉर्म करताले. बरें परफॉर्मन्स ते हांव त्या परफॉर्मन्साक वयतालो. हांव एकटोच इंडियन तेंचे थंय बसतालो. तांकां ते आश्चर्य दिसा. तुमी सर तुमच्या कारकिर्दींत तुमी खूब निर्णय घेतले जे त्या वेळा लोकांनी ताका विरोध केलो. पूण आज ते सगळे निर्णय तुमी घेतिल्ले हे गोंयच्या हिता खातीर कशे ते आज आमकां कळटा. उदाहरण दिता हांव. EDC तुमच्या वेळार सुरू जालें, इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. कदंब महामंडळ तुमी सुरवात केली. खूब विरोध आशिल्लो तेन्ना, प्रायवेट बस ओनरांचो विरोध आशिल्लो. ऑटोमोबायल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा ACGL तुमी सुरवात केली. तर हें एक पळय व्हिजन आशिल्लें तुमकां न्ही, तें त्या वेळचो विरोध तुमच्या पद्दतीन कुशीन दवरून सुद्दां तुमी ताका हात घालो. कशें तुमकां दिसलें की ना, काय आसा, लोक उपयोगी जेन्ना वस्तू आसता तेच आमी करूंक जाय न्हू. हांगा गोंयान बसीस प्रायवेट आहाय. बस लॉबी आसली तेन्ना बॉम्बेचे बी लायनी बिनी घेवपाक. एक बारीकशी पण पावरफूल लॉबी आसली तेन्ना ती. तर बस लॉबी ते एकदम एक दीस संप गेलो तेजेन. आमकां महाराष्ट्रासून बसी हाडच्यो पडल्यो. 1980 हांव जेन्ना चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना महाराष्ट्रासून STच्यो बसी हाडच्यो पडल्यो. आमच्या लोकांक ते STच्या बसीन गरज पडली म्हणून भोंवचें पडा. प्रायवेट बसी तेन्ना इम्पोर्टेड आसल्यो थोड्यो. बेडफोर्ड अश्यो त्यो बऱ्यो चकचकीत बसी. तर हांव पयली बस ऑर्डर करची गेलो. आमी म्हटलें आमी समांतर एक बस सेवा सुरू करुया. तर त्यागी म्हणून आसलो आमचे कडेन. ताका आमी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट आसलो. ताका चॅरमन केलो. कदंबाचो मॅनेजींग डायरेक्टर केलो आनी एक कंपनी तयार केली, कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. एक बस हाडली.
तर ते बसवाले म्हणाले हे स्टेट ट्रान्सपोर्ट के लिए तो इस्तेमाल करताय, मुंबयसून हाडले आमी ती. ते म्हणाले ताका रंग कसो करूंक जाय असो सादो. तांकां दिसलें की एस टी म्हणजे एस टी सारकें आसचें ना. म्हणलें आमच्या लोकांक संवय ना तशी, आमकां लग्जरी टायप ऑफ बसीस जाय. मागीर ती बसीक एका मॅगझिनान तेचें चित्र पळयलें, तशें एरो सारकें स्पीड वगैरे बरें तेजें डिजायन. आनी एक पयली बस हाडली. क्रिटिसिजम जालें की एकूच बस सुरू केल्या म्हणून. पूण आज तेजे 300-400 बसीस बऱ्यो वोल्वो बसीस सुद्दां आसा, कदंबा बस. तर सुरवातीक वी हॅव टू स्टार्ट ब्रीक बाय ब्रीक. पूण थोडे जे मुरलेले राजकारणी असले ते म्हणून लागले एकच बस सुरू केल्या म्हणून. आज आमी कदंबा बसीस सगळे कडेन बऱ्या भशेन चलतात. लोकसेवा म्हणजे अशी की तेन्ना आमी असो निर्णय घेतलो की लांबच्या गांवांसून ती जितके लांब पल्ल्याचेर वचूंक गावता तितकी वचपाची. लोकांक सेवा तेजी म्हणजे घरा कडसून कामाक वचूं येता आनी परत सांजचे घरा पावूंक गावता. आज ती परिस्थिती आसा. पूण गोंयांत गोंयकारांची झोपडपट्टी ना. झोपडपट्टी आसा ती भायरसून हांगा कामाक येतात ते. म्हणजे आमचे लोक गांवांत रावतात आपल्या. पूण कांय गोश्टी अश्यो आसा की संवय जाता गव्हर्मेंट सर्वंटाक मातशी बदली दुसरे कडेन केली जाल्यार घरा कडेन बदली कर म्हणटात. तशें जावंक जायना, कित्याक गोंय हें ल्हान राज्य आसा. आनी तेन्ना एक कांय गोश्टी ते विकासाच्या दृश्टिकोनासून लोकांची हे मागण्यो वाडलेल्यो आसल्यो. पाणी म्हणा, इलेक्ट्रिसिटी. एकदां अशें जालें की आमी एक स्कीम केली तयार. आमच्या गांवांत थंय केरी म्हणून आसा थंय एक बायल आपल्या झोपडीन न्हिदलेली आनी झोपडीन 8-9 9:30 सकाळचे जाले तेन्ना भुरगीं रडटात. घोव खंय तरी 7-8 दिसां खातीर कामाक खंय वास्को ना त्या वटेन खंय तरी गेला, गरीब म्हणजे मोलमजुरी करपाक. आनी बायल एक ही सादारणशी शाल घेवन न्हिदलेली आंगार आनी ती उठनासली. आनी ल्हान भुरगीं रडटालीं आई उठ म्हणून. तर शेजारी आयले भितर. तेंच्यांनी बघलें हें भुरगीं कित्याक रडटा आनी कित्याक उठना. बघता जाल्यार ती स्तब्ध आसा आनी पांया कडेन कितें तरी हुळहुळटा. तर पांया कडेन कांडेल येवन चावलो ताका. ती मेली. आनी भुरगीं रडटालीं. घरान लायट नासली. तेन्ना आमकां लक्षांत येयलें की प्रत्येक गांवांत आमी प्रोविदोरीचे पयशे घेतले. 2 पॉयंट्स दिवपाचे. लायट टू द पुअर म्हणून एक स्कीम केली आमी. म्हाका दिसता सगळ्या गोंयभर आमी ती स्कीम सुरू करून तेन्ना 2 पॉयंट्स दिवप लायट. अशे तरेन जवळ जवळ 100% आज इलेक्ट्रिफिकेशन जाल्लें आसा गोंयांत. तुमकां सर अनेक स्किमी केल्यो गरजे प्रमाणे. तुमकां सर म्हणजे तुमच्या वेळचें राजकारण, तुमच्या वेळचें म्हणजे हांव 40 वर्सां पयलींचें म्हणटा आनी आतांच्या राजकारणांतून खूब फरक आसा. मागीर विचारता हांव तुमकां प्रश्न ताचेर. पूण तेन्नाय राजकारणाचे स्वताचे म्हणून एक टेन्शन्स आसतालीं, ताण आसताले, तणाव आसताले, तर ताप आसतालो तकलेक. तुमकां अशें केन्नाच दिसलें ना हें पाड बुडून आमी सगळें सोडून या म्हणून? किंवा हो पयलो भाग. सब क्वेश्चन ताजो दुसरो भाग असो की कशें हें तुमी सहन केलें, ताण तणाव कशें सहन केलें. हांव इतलेंच विचारतां की तुमी ताज्या खातीर म्हणून कितें योगासनां करप, ताज्या खातीर म्हणून संगीत आयकप अशें कितें केलें काय? हाव डीड यू कोप अप विथ दॅट? ना, एक म्हणजे म्हाजेर कंप्लेन करूंक खूब लोक वयताले. आमच्या पक्षांतलेच आमदारय थोडे बोवाळ घालताले. प्रत्येकाक चीफ मिनिस्टर जायचे दिसता तेन्ना अशा एका विरोधाकय तोंड दिवंक जाय. पूण म्हाज्या विरुद्ध ते कांयच सांगूंक शकले ना. फकत म्हणले हे इज नॉट टेकिंग डिसिजन्स, इज नॉट डुईंग दीस, इज नॉट डुईंग दॅट. पूण म्हाजेर
केन्नाच कोणी आरोप केलो ना की